ही काणी सादर केल्या टायटस नोरोन्हा ताकोडे. काती पोंदलेम मास. हाडा मासाची पिडा. ही पिडा म्हाका केदाळा आनी कशी आयिल्ली ह्या विशयांत परत परत चिंतल्यारी जवाब म्हाका बिलकुल मेळना. कशी आयिल्ली म्हणून तें सरस्पर देवाक मात कळीत. केदाळ आयिल्ली कुणा दिसून आयिल्ली तें कांय कळीत ना. म्हज्या प्रायाच्या स्त्रियेक ही उंचीच अप्रूप खंय. कोरोडांत एकल्याक ती येता तर तांतूं हांवूय एकलीं जालीं. म्हज्याच कोट्या नशिबान. सुमार तेंपा पयलें ब्रेस्तारा दिसा सांजेर शिनास एका मित्राच्या घरा पार्टेक वचोंक म्हणून भायर सरतना हातांत आसलो उदकाचो गोबलो आपापींच दळणीर पडलो. तो गोबलो विचूंक उडरली तरी म्हाका कित्याक विचित्र आनी अवचित्त अस्कतकाय भोगिल्ली. जीव कांपुल्लो, मोत सिणसिरल्ली. तें एक घडीत जाल्लें म्हज्या उडासांत आसचें. त्या दिसा उपरांत हर एक दीस म्हजो जीव सवकास आनी सवकास बारीक नाजूकायेन अस्कतकायक बळान वेंगोन येता तशें म्हाका भोगतालें. चलतना दोनीय पांय उदकान दवरल्या बरी ह्या जडायाचे मुणकुटे बंदरल्या बरी. विक्टरा लागीं साबार पोटी उसारलें तरी ताणें गुमान केल्लें ना. म्हजेर ताका मोग या लक्षांत आतरली म्हणून बिलकुल न्हय, पूण तो कांय गुमान दिजय तसलो गंभीर विशय म्हणून ताका भोगिल्लें ना आसतलें. घरांत चड काम कांय ना आनी ह्या वरवीं आळसायिल्ली चड आसल्यार जिवांत अस्कतकाय जाल्ल्या बरी जाता. हेणें तेणें हात पांय हालय, वेळ आसल्यार भुरग्यांक घेवन सोहार पेटेंत भोंवून ये म्हणून तो म्हणालो आनी त्या वरवीं हांव वगच रावलीं. सोहार पेटेंतून चिक्के भितर आमचें बिडार. विक्टर हांगाच सनायांत एक गॅरेज दवरून घोळोन आसलो. सुरवेर गॅरेज ल्हान आसली तर आतां देवाच्या दयेन ती व्हड जाल्ली. सोहाराक येवन सुमार वर्सां जाल्ल्या वरवीं इन्शुराचें आनी थोड्या कंपन्यांचें म्हणून धंदो बरो आशिल्लो. काजार जावन 2 वर्सांनी आमकां पयलोच चेरको जाल्लो तर परत 1.5 वर्सान देवान आमकां चेडूं भुरगें दिल्लें. जिवान बऱ्यान चलतालें. गॅरेजींत काम बरें आशिल्ल्यान हांगा खाणा जेवणाक कांय उणें नासलें. गांवांत उमजूर 30 सेंट्स जागो घेवन टेरेसाचें बरें घर बांदिल्लें आनी आतां मात तें खाली आशिल्लें. जिवांत अस्कतकाय जावची चिन्ना ह्या बगप उदेवन 4-5 म्हयने जाताना म्हाका चलूंकच कश्ट जावन आयले. त्या एका ब्रेस्तारा राती विक्टर म्हज्या लागीं आयलो तरी ताका आरान धरूंक हांव सकली ना. म्हजे हात कामताले, पेंगटा वयर बळच नातल्या बरें जातालें. आनी शेनवारा दिसा आमी दाक्तरा सरशीन गेल्या. एका हप्त्याची परीक्षा जाल्या उपरांत ती आमच्या लागीं म्हणाली, ही अप्रूप पिडा. 70 जावन तरण्या प्रायर स्त्रियेक येवची बारीच अप्रूप. म्हाताऱ्यांक उतरप्रायर तर येवची साध्य चड. पार्किन्सन पिडा हाका म्हणटात. जिवाच्या कणाक अस्कत करून कुडीच्या शिरांचें बोळ चिवोवन मनशाक काळमें करची पिडा ही. म्हाका रडोंक आयलें. हांव रडलींच. विक्टरी म्हज्या सोंग रडलो. सगळो आकाश म्हज्या तकलेचेर पडल्या बरी म्हाका भोगलें. विक्टर, तूं लिनाचो बरोच मोग करताय तें म्हाका कळटा, धाकटेन मुखारसून म्हणाली. त्यावेळी तुवें ताचो खरोच मोग करूंक जाय. तुवें लिनाची बरीच जागृत घेजय. ताच्या पिडेंत ताका तुजो सांगात गरजेचो. दोळ्यांतलीं दुकां पुसीत धाकटेरनीन म्हणलीं उतरां विक्टरान ध्यान दिवन आयकलीं. हांव तळमळोन गेलीं. विक्टराक भुजांक धरून म्हाका बुजयलें. कितले कश्ट आयल्यारी ह्या पिडेचें वखद करता. ह्या पिडेंतून तुका मेकळें करता म्हणून ताणें बसयलें. ताच्या बसवणेक म्हजें काळीज तितकें थंड जालें. हांवेंय दुकां पुसलीं. मासा वयल्या कातीचो गूण. ब्रेस्ताराचे दीस. ही पिडा म्हाका येवच्या पयलेंचे दीस. विक्टर गॅरेजींत हांव वेळ करून येतालो तरी आमी कुटुंबा समेत मजा करचो दीस. मजा म्हणटना काजार जाल्ल्या, कुटुंब आशिल्ल्या, भुरगीं आशिल्ल्या आनी तेंय गल्फान जिवोवच्यांक कितें म्हणून कळटा. आनी हांवें परत सांगजय म्हणना. तरी उल्लेख केल्यार बरो न्ही गी, तुमकांय कळीत जाता. हप्त्यान 4 दीस कळमीत नासतना काम करचो विक्टर ब्रेस्ताराचो दीस आयलो म्हणटना संतोशान फुगतालो. भुरगीं त्याच दिसाक राखून रावतालीं. हेरां दिसांनी सकाळीं उठोन इस्कोलाक गेलीं तर पाटी येवन सदांचें लिसांव इल्लो खेळ म्हणटना तांकां पुरासाण जातालीच आनी बेगीन न्हिदतालीं. ब्रेस्तारा दीस तांकां जाय तें खावंक मेळटालें. सडाव जावन ब्रेस्ताराच्या सांजेर म्हाका रांदूंक ना. लागशिल्ल्या हॉटेलांतलें जेवण या केंटकी या पिझ्झा हांतलें काणी येतानाच विक्टर हाडून येतालो. व्हिडिओ आंगडीतावन बरी हिंदी पिक्चराची कोवळी हाडची, सर्वांनी बसून ती पळोवची.
पिक्चर पळयतना हाडिल्लें जेवण या काण खावचें. हप्त्याच्या हेरा दिसांनी सोरो पियानांतलो विक्टर ब्रेस्तारा दिसा 2-3 पेग मारतालो. त्या दिसा पियलो तर हांवें कांय अडकळ हाडिनातली. 2-3 पेग मारल्यार जिवाक बरें त्राण येता. इल्लो दम्म सडच येता न्हय कुशालायन ताणें म्हणचें. हांवें पक्रीपणान ताच्या खाखेंत वळू चिमटे काडटाली. कितल्याशा फावटी ताणें सांगिल्ल्यान सत आसलें हांवें पारकिल्लें. ताच्या वेंगेंत पडिल्ल्या वेळी आनी सोऱ्यासो दम्म ताच्या जिवांत आसुल्लो हांवें भोगिल्लो. पिंतूर आखेर जावन येतानाच भुरगीं न्हिदतालीं. तांकां वेगळीं न्हिदावन आमी दोगांनीच फांत्या म्हणसर एकामेकाच्या सांगातांत वेळ करसूंचो. उपरांतलीं वरां घडयां बरी पाचार जातालीं. ब्रेस्तारची रात कितलेशा फावटी शुक्रारा फांत्यारच आखेर जाल्ली आसा. तितची एक मजा काजारी जिविताची न्हय म्हाका ही पिडा सुरू जाल्या उपरांत विक्टराचो मोग म्हज्या थंय उणो जाल्ल्या बरी म्हाका भोगलें अशें नंचना. ताणें म्हज्या खातीर कितले पयशे खर्चिल्ले ते ताका मात्र कळीत. 2-3 फावटी म्हाका ताणें मुंबय व्हेल्लें. इतलें वखद केल्लें तरी हांव मात्र दीस वेतां अस्कत जावनूच येतालें. गांवांत येवन राव आनी त्या वरवीं तुकाय बरें आनी विक्टराक समाधान. नंतर ताका बिझनस सांबाळणं तुकाय सांबाळूंक कश्ट म्हणून विक्टराच्या घरच्यांनी आनी म्हज्या पप्पा मम्मीन वत्तायन सांगिल्लें तरी हांव आयकलें ना. म्हज्या घोवा सांगी रावचें कितलें बरें म्हणून हांव मात्र जाणा आसलें. ताणें करची सेवा कित्याक म्हाका बरी लागताली. भुरग्यांक लागशिल्ल्या एका टिचरी सरशीण ट्युशन दिवंक धाडटालें हांव आनी ती तांच्या इतल्याक शिकतालीं जाल्ल्यान तांची जबाबदारी पळोवंक म्हाका नातली. दिसाक एकलो बंगाळी चेडो येवन घरचें काम करतालो. म्हाका कितेंय जाय तर दितालो. त्या एका ब्रेस्तारा विक्टर सदांचाकी वेळ करून घरा आयिल्लो. भुरगीं ब्रेस्ताराच्या काणाक आनी व्हिडिओ कॅसेटीक राखून रावलीं. पूण विक्टर त्या दिसा रित्या हातांनीच आयिल्लो. भुरग्यांनी रडोवन काणा विशांत विचारलें तर तांकां उसांबाळेचो देखूणो मेळ्ळो. आशिल्ले पयशे पुरा मम्मीच्या वखदाक खर्चतात. तुमकां बरें बरें काण आनी कॅसेट हाडूंक म्हज्यान तांक ना. भुरग्यांनी फाटीं जाप दिली ना. ती रडली मात्र. हांवें कितें उसारूंक शकनासतना थंड रावलीं. ताच्या उतरांनी सत आसा कोणा म्हणून हांव चिंतूंक पडलीं. भुरगीं न्हिदोवन हांवें न्हिदोंक तयारी करतना विक्टर कारांतली एक कॅसेट हाडून ती कॅसेट प्लेयरान चिरकोन टीव्ही मुखार बसलो. टीव्ही वयर चलचें पिंतूर पळोवन हांव मात्र चिके घाबरलीं. तें पिंतूर पळोवंक म्हाका लजत दिसली. तूं असलीं बुरशीं पिंतुरां पळयता विक्टर? हाच्या पयलीं केदाळे असलीं पिंतुरां तुवें पळयल्लीं नाय न्ही हांव तांकां तितल्या व्हडा ताळ्यान बोबाडलें. काजार जावन इतलीं वर्सां जालीं तरी ताणें असलीं पिंतुरां पळयल्लीं नात. तर आज कितें जालां ताका? म्हजी मत पिसांतूर जाल्ल्या बरी जाली. पूण विक्टरा लागीं जाप आसली. हीं पिंतुरां मनशां खातीरच म्हणून केल्यान तर पळयल्ल्यान कितें वायट आसा? तेंय हांव काजारी आनी तूं पिडेस्त जालाय आनी तुज्या पिडेचें चिंत. हांव तुजो मेतर जायनाका, भितर वच. हांव तेंतावन हाल्ली ना. ताका ह्या वेळी समजोवच्या खातीर उतरां सोदतालीं. दादलो तो. ताकाय कुडीची स्वाभावीक आशा आनी यत्रेक आसात. कुडीचे उमाळे आनी उसांबळे उन्माद आसात. हांव इतल्या तेंपातावन हुशार ना. ही पिडा आयल्या उपरांत हांव ताच्या लागीं गेल्ली ना. ताच्या जिवांत उजो पेटला आसतलो. पूण तशें तर म्हजी कांय चूक आसा? बिलकूल ना. हांव ह्या पिडेंत पडल्या म्हणून ताणें अशें करचें आनी त्या वरवीं ताका चड लुकसाण जातालें सोडून बरें पडलें. म्हज्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. ती पिंतुरां पळयल्या वरवीं तूं आनीक उद्वेगान भरतलें. तुका सांबाळूंक तुका जावचें ना आनी थोडो तेंप हांव बरीं जातलीं तर तुका जाय तें सूख दितलीं. विक्टरान म्हज्या तोंडार पळयलें बारीच कठोरायेन आनी तो त्याच कठोरायेन उलयलो. लिना, तूं रुका कुडको जालाय. रुका कुडको बाजून चुकुल्लो आनी त्या कुडक्यान जिवाची आंखरी येवची ना. आयली तरी म्हजो जीव कसलेंच सूख घेवंक शकचो ना. म्हाका ताच्या मुखार रावंक जालें ना. हांव तेंतावन भितर धांवलीं. काती पंदल्या मासाची आशा. म्हजी ही पिडा आनीक चडोवन येताली. म्हाका चलोवंकी कस जातालें जाल्यान हांव हातीं बेतकाटी घेवन चलतालीं. आमी एक फावटी मुंबय वचून आयिल्ल्या. फामाद डाक्तरा लागीं परिक्षा करून वखद हाडलें. 15 दीस रावल्या. कितेंच समाधान जालें ना. त्या वखदा खातीर विक्टरान खर्चिल्लो पयसो विशेश जाल्लो. तरी विक्टरान पयशे खर्चिल्यात म्हणून पुरपुरचें आयकल्लें ना. त्या दिसांनी गॅरेजीन बिझनस बरें आसलें म्हणून म्हणटालो. देवान दिल्ल्या पिडेक देव सुकुमोग धाडटा म्हणून हांवें मनांत चिंतलें आनी देवाक अर्गां दिलीं. ह्याच वेळी गांवांत आसच्या म्हज्या मावशी सिस्टर बायक तिळचून हांवेंच एका बायलेक घरच्या कुमकेक म्हणून हाडयलें. सिस्टर बायक दुबळ्यांची वळख बरी आशिल्ल्यान ती बऱ्याच मनशांक तालाच करून दितली म्हणून हांव जाणा आसलीं.
पासपोर्टाच्यो प्रतयो धाडटाना सिस्टर बायन बरयल्लें, विधव स्त्री घोव सोरो पिवन मेला, दोगां भुरगीं आसात, तें गुणांनी दुदा भशेन, कांयच दुरसंग मेळचें ना, कामान बारीच हुशार, तुमकां सांगिल्लें मनीस, हांव ताका बऱ्यान वळखतां. जेत्रूद गोन्साल्वीस ताचें नांव. म्हज्याच प्रायाचें तें जावयेत, पूण पळोवंक चिक्कें गोरें आनी जिवान शिरपुटें. जिवानान भोगिल्ल्या कश्टा निमती तसो जीव तसो आसुल्लो आशयेत. जेत्रूद आयल्या उपरांत घरांत जीव भरल्या बरें आमकां जालें. सिस्टर बायन बरयल्ल्यांत कांयच सूख ना तें खरें जालें. ताणें हें घर आपल्याच घरा बरें सांबाळूंक सुरू केलें. कितेंच सांगूंक हांवें वचो जाय म्हण नातलें. आयिल्ल्या सुरवेर तें सरू सांगिल्लें ताका उडासांत आसलें. भुरग्यांक पळोवचें आनी म्हजी साकरी एका भयणीन करच्या बरीच तें करूंक लागलें. ताचें काम पळोवन सिस्टर बायक विक्टराक सांगून हांवें एक कागद बरोवन घालें. देवानच कांय ताका आमचे कश्ट पळोवन धाडून दिलां आसतलें. बारीच बरें मनीस, म्हज्या भयणी बरीच, आमच्याच मनशा बरी तें आमचें घर सांबाळटा. जेत्रू देवन कांय 6 म्हयने जाल्यात आसतले. ब्रेस्ताराचो दीस सांज जाल्ली. आज विक्टर बरोच खूश जावन आयिल्लो. ह्या दिसांनी ताच्या तोंडार हांसो, जिवांत उल्हास भरून गेल्लो हांव देखतालें. आज येताना केंटकींतल्यान फॅमिली मील बॉक्स हाडून आयिल्लो. आयले वार आयिल्लें नवें हिंदी पितोराची कवळी ताणें हाडिल्ली. नान तिरसून सर्वां बसून जेवण तिरशिलें. पिंतूर पळयतना विक्टरान 3-4 पेग मारले. ताका पळोवन हांवूय खूश जाली. म्हाका पिडा आयल्या उपरांत ताच्या तोंडार इतलो संतोश हांवें पयल्या फावटी पळोवचो. पिंतूर आखेर जाताना भुरग्यांक न्हीद आयली. तीं तांच्या कुडाक वचून न्हिदताना म्हाकाय जेत्रूदान सांबाळून न्हिदच्या कुडाक व्हेलें. गजड्याचेर न्हिदोवन लागीं उदकाचो ग्लास दवरून, बाय राती कितेंय जायत तर म्हाका आपय, हांव सालांत आसां. आयल्या तवळतान जेत्रूदान सालांतच न्हिदचें. विक्टर आनीकी सालांत बसून टीव्ही पळयतालो. म्हाका कांय एकोडी न्हीद पडोवन कुसकूट जाग जाताना बायल्या सालांतलो उजवाड तसोच आसुल्लो दिसलो. कश्टांनी दोळे घोष्टून देखता तर विक्टर कुडान नातलो. हांवें कान नीट केले. बायल्यान उलोवचें आयकलें ना तरी घडयेक एकपोटी पातळ हास्याचें ल्हार उदेवन येवचें आयकलें. जेत्रूदाचो हांसो आनी विक्टराचो फुसफुसो. म्हजें काळीज कित्याक धडधडोंक लागलें. हांव उठोंक उडालें. जालें ना. आतां आंगांतलें सर बळ एकठांय करून हांव गजडेचेर बसलीं. उबें रावन कस जालें. हात पांय कामताले. तरी हांव थंड जाली ना. उबीं जालीं. लागीं आशिल्ली बेतकाटी घेवन मुखार चल्लीं. बागला लागीं आयलीं. बागील धांपल्लें. सावेगालच्या इड्यांतल्यान बायलें साल कुसकूट दिसतालें आनी त्या इड्यांतल्यान भायर तेळून पळयलें. मत मिरमिरोवन गेली. तेंच दृश्य हांवें आनी विक्टरान ब्रेस्ताराच्या रातीं हांव सरकी आसल्या वेळार करचें. 3 उतरां. तोच केळ, तोच हांसो आनी विक्टराच्या बळादीक कुडीक आरावन आसचें जेत्रूद. हांव पाटींग गजडेचेर येवन बसलीं. मत पिशी जाली. विक्टराच्या कुडीच्या मांसाची आशा जेत्रूद बागयतालें. हांव रडोंक आशेलें, पूण सुक्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं नात. आनी हांवें जियोवचें कित्याक? म्हज्याच दोळ्या हुजरी हें जाताना. काळीज फुटोन येता अशें. त्याच वेळी हांव मरोंक आशेलीं. घुमटाक कापड रेवडावन वयल्या फेनाक उमकळचें. घुमटाक ह्या पोटाक सुरी मारची. वीख घेवचें. पूण ह्या घडये हांवेंय जीव होगडोवचो तरी कसो? म्हजो जीव होगडावन घेवंकय म्हज्या लागीं त्राण नातलें. त्या वेळी बसून हांव रडलीं मात्र.